Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. भाड्याच्यो गाडयो चलयतल्यांक बँक मॉरेटोरियम आनीक 3 म्हयने वाडोवन जाय. रेंट अ कॅब बायक रिक्षावाले मागतात. की आमकां हो जो मॉरेटोरियम सोंपलेलो आहा आमच्या सीएमान मार्च एप्रील मे एक मॉरेटोरियम घातलो. सेकंड मॉरेटोरियम जून जुलय ऑगस्ट जातलो. सो आमचो फर्स्ट आमचो डिमांड आहा आनी रिक्वेस्ट आमचे ऑनरेबल सीएमाक आनी तो 40 MLA की हो मॉरेटोरियम आनी एक 3 म्हयने वाडयचो. कित्याक सद्याक ट्युरिजमूय स्टार्ट जाल्लें ना आनी ट्युरिजम जर ह्या म्हयन्यान जावं नेक्स्ट म्हयन्यान जालें जाल्यार म्हाका दिसना आमी आमचे इन्स्टॉलमेंट पे करूंक पावतले. सो फर्स्ट मॉरेटोरियम वाडयचो आमच्या सीएमान. मॅसेजी येता म्हाका सांग हे कोवीड-19 इंटरनॅशनली इंडियेक आनी गोंयाक इफेक्ट जाल्लो आहा. हितून जर बिझनस नात जाल्यार लोक खंयसून पयशे भरतले हे बँकेन पयलीं समजूंक जाय. सो आमच्या सीएमा कडेन रिक्वेस्ट आहा की हो मॉरेटोरियम वाडयचो आनी बँकेचो जो इंट्रस्ट लागता तो वे ऑफ करचो आमचो. इन्शुरन्स पळय जो आहा तो 20,000 to 26,000 एक धाकटे गाडयेक आसता. स्मॉल कार जावं 20 जावं स्विफ्ट. हो इन्शुरन्स पार्ट पेमेंट करचो एवरी 3 months करी. आतां सांग इन्शुरन्स कंपनीक जो बेनिफीट आहा तो 3 months वा 6 months हो डिवायड करून LIC टायप करून आमकां एक इझी सोल्युशन दिवचें. पेडणे ITI ॲडमिशन मुजत 5 सप्टेंबर मेरेन वाडयल्या. स्वच्छ भारत अभियाना खाला थंय नितळसाण मोहीम जाली. आनी आमी अशें हे क्लेनलीनस ड्रायव्ह आनी जे सेंटराकच्यान आनी जे स्टेटीकच्यान जे स्किमी ज्यो इम्प्लिमेंट जाता स्टार्टअप इंडिया, क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया ते स्किमी इम्प्लिमेंट करपाक आमचो प्रयास आसतलो. तशेंच आज लुकींग एट द डिमांड आमचे जे ITI ॲडमिशन जे 30 लास्ट डेट आशिल्ली आज ती आमी आतां एक्सटेंड करून 5th September लास्ट डे टू एप्लाय फॉर ITI ॲडमिशन्स अशी डेट वाडयल्ली आसा. सो जे कोण भुरगे इंट्रस्टेड आसा ITIन ॲडमिशन घेवपाक आमचे कडेन हांगा ITI पेडण्यान 9 कोर्सीस आहा ऑल टुगेदर. तेतून इंजिनियरींग आनी नॉन इंजिनियरींग ट्रेड्स आसा. हे कोवीड लागल्या कारणान आमी तो करपाक पावले ना. नाल्यार पयलीं आमी म्हयन्याच्या म्हयन्या एक सेकंड सॅटर्डे धरून करताले. प्लास्टीक ही जिवाक सदांच हानिकारक आसा. ती एक आतां एनवायरमेंटाची संदी घेवन आमी ही आज गोळा केल्ली आसा. झिरो कार्बन एमिशनाचे हेतान कोकण रेल्वेन रूट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रकल्प चालीक लायला. हे अर्थीक वर्स सोंपता म्हणसर खंय प्रकल्प पुराय. Taking a step ahead towards zero carbon emission, Konkan Railway has started electrification project of its entire route. It's being done in 2 stages. One is between Roha to Verna and second is Verna to Tokur. Work between for 100 km work has already been completed for electrification. Already CRS has given approval and trials have been conducted from Tokur to Bijur. Further works both in Maharashtra, Goa, Karnataka are going on in full swing. Total expenditure likely to be incurred on this electrification is around 1,100 crores and Konkan Railway will be able to save around 100 crores per annum on the fuel cost and most likely will be completing this entire electrification of Konkan Railway by the end of this financial year. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.